2014 गोंय गुंतवणूक धोरण तयार केल्लें. 4 वर्सांनीच गोंयाक नवें गुंतवणूक धोरण करचें पडलां. त्या खातीर आयपीपी बोर्डान मान्यताय लेगीत दिल्या. 2014 बीजेपी सरकारान नवें गुंतवणूक धोरण केल्लें. आतां 2018 सरकार परत नवें गुंतवणूक धोरण करता. आदलें धोरण सद्याचे उद्देगीक परिस्थितीक विसंगत आसा. हेर राज्यांची गुंतवणुकीक स्पर्धात्मकता वाडल्या. आयपीबीची नवें गुंतवणूक धोरण करपाचो निर्णय धोरणा खातीर सल्लागार नेमूंक सीईओक अधिकार दिल्यात. आदीं आयपीबीचो चेअरमॅन मुख्यमंत्री पर्रीकार हाजीर नासतना आनी उपरांत मुख्यमंत्र्या मुखार अशे 2 टप्प्यांनी घेतिल्ले आयपीबीचे फाटले 22वे वादग्रस्त बसकेन बोर्डान नवे आनी विस्ताराचे मेळून 7 उद्देगांचे प्रस्ताव पास केल्यात. 22वी आयपीबीची बसका 2 भागांनी घेतिल्ली. मुख्यमंत्री पर्रीकार व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं वांटेकार जाला म्हूण दावो केल्लो. वादा उपरांत बसका परत पर्रीकाराच्या फ्लॅटार जाली. 229 कोटी गुंतवणुकीचे 7 प्रस्ताव बोर्डा मुखार पास जाले. 1 हॉस्पिटॅलिटी, 4 उद्देग, 2 प्रकल्पांचो विस्तार, 7 प्रकल्पांनी मेळून 366 नोकऱ्यांची शक्यताय आसा. हेच बसकेन आदल्या बसकांनी मान्यताय दिल्ले 2 प्रकल्पांची मान्यताय फाटीं घेवपाचें थारलां. त्या कंपन्यांनी बोर्डाच्या मान्यतेचो खंय गैरफायदो घेतलो. मात आयपीबी त्यो खंयच्यो कंपन्यो तांची कांयच म्हायती दिवंक तयार ना. दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची प्रक्रिया करपाचे अधिकार बोर्डान सीईओ विशाल प्रकाशाक दिल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.